नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೈ हांगेले वळख दितस. सामान्यांतू सामान्य जावन आशिल्लो एक व्यक्ती आपले स्वप्रयत्नान असामान्य साधन करीत म्हणच्याक निदर्शन म्हळ्यार भारत बीडी वर्क्साच्यो स्थापक बी ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೈ. बी ಮಂಜುನಾಥ್ पै ख्यात ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ, दानी आनी समाजसेवक जावन आशिल्ले. तांणी कारकळ तालुकाचे बंबे तडका म्हणलेल्या गांवांतू 2 फेब्रुवारी 1913 इसवींतू जल्मले. बापय दामोदर पै आनी आवय श्रीमंती. ಮಂಜುನಾಥ್ पै आपले 17 वर्स प्रायेरी 30 नंबर बीडीचो उद्यम आरंभ केलो. आज हो उद्यम विश्वव्यापी जावन वाडला. तांगेले प्राथमिक शिक्षण कारकळाचे भुवनेंद्र संस्कृत पाठशाळेंतू जाल्ले. ಮಂಜುನಾಥ್ पैन 17 वर्स प्रायेरी कारकळाचे वेंकटरमण देवळाचे मुखार ल्हान सुवात भाड्याक घेवन 1930 इसवीचे जुलै म्हयन्याचे 30 तारीखेक 30 रुपयो मूलधन वापरून भारत बीडी वर्क्स म्हळालो संस्थो आरंभ केले. प्रति दीस रातीचे बीडी बांदून दिसाचे सैकलारी कारकळ गांवाचे आसपास गांवांतू विक्री करून येतले. अशे कारकळ तालुकाक सीमित आशिल्ले तांगेलो व्यवहार वाडता वाडता उडुपी, दक्षिण कन्नड, कासरगोड जिल्ह्याक पसरले. उपरांत कर्नाटका भायर इतर राज्याक आनी भारत देशा सावन भायर विस्तार जाल्ले. एक ल्हान रोंप वाडून वृक्ष जाल्ले सारखे भारत बीडी उद्यम तांगेले निरंतर श्रम आनी बाजारांतू म्हाल विकपाची युक्ती निमित्त साध्य जाल्ले. ग्रामीण प्रदेशांतले निरुद्योग निवारणेंतू ह्या बीडी ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಾचो व्हड वांटो आसा. बायल मनशांक बीडी बांदूचे, लेबल लावच्यो उद्योग दिवन स्त्री सबलीकरणाक देणगी दिल्या. समाजाचे बरेपणा खातीर काम करच्याक ಮಂಜುನಾಥ್ दामोदर पै चॅरिटेबल ट्रस्ट संस्थो आरंभ करून शिक्षण, आरोग्या खातीर तांणी मदत करताले. तांणी अनेक शाळेचे बांदपाक आर्थीक मदत दिला. तशेंच धार्मीक आनी सांस्कृतिक प्रगतीक आर्थीक मदत दिवन प्रोत्साह दितले. कारकळाचे भुवनेंद्र कॉलेजाच्यो सहस्थापक जावन तांणी आशिल्ले. बीडी कार्मिकाले भुरग्यांक उत्तम शिक्षण दिवपाक विद्यार्थी वेतन दितले. कारकळांतू सांस्कृतिक आनी धार्मीक कार्यक्रम मांडोवन हाडपाक एक विशाल सभागृह बांदून दिला. आज ह्या कंपनींतू 50,000 पासून चड कार्मिक आसत. समाजाच्या प्रगती खातीर खूब बरें काम केलेले ಮಂಜುನಾಥ್ पै 23 जानेवारी 1982 इसवींतू देवादीन जाले. तांणी बांदिलो भारत बीडी वर्क्स संस्थे निमित्त आजिके तांणी जनमानसांतू जिवंत आसत. विश्व कोंकणी केंद्र आनी समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ बी ಮಂಜುನಾಥ್ पै हांगेलो आठव करतती. नमस्कार.